देव बरी सांज दी मोगाळ बाळगडीलो जो तुमकां करपा दिवं सगळ्यांक तुमकां एक कार पयल्या नवे 13 बागेव तातोनीच्या आनी आयचें इंतेसां सांगता मिस भेटयता पयलें इंतेसांव सेसील लिना आनी नाथानेल नोनीस. दुसरें इंतेसांव सर्वीन एंड फॅमिली बरी भलायकी पासत गुदीन आनी जाल्यार जायनाब बी शेख ताका बरें आयकूंक येना त्या पासत लागीं तांतोनी लागीं कितें भाशेन मागूंक लायता ताका आयकूंक येवपाक. मागूंक लायला मोनिका एवन द सोजा 50 वाडदीस आर्गांच्या मनान. क्रिसिला de मेल बोटीच्या बऱ्या बिजनेसा पासत. मोहन बारके एंड फॅमिली बरी भलायकी पासत. म्युरियल लॅब्स एंड फॅमिली बरी भलायकी पासत. रेमिजा कुलास बरी भलायकी बरी भाशेन काजार जावपाक. आग्नेल दसा आनी फामील बरी भलायकी पासत. एस्ते कोरिया बरी भलायकी पासत. ऑस्टन काल्देरा बरी भलायकी पासत. बापाचे आनी भुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या स्मेस क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकूट तुमचे सव्य आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सव्य आसूं. प्रितीवोन भयणी भावानो, आयज पवित्र सभा भोव पवित्र त्रित्वेची दोबाचीक परब समरमता. एक देव तेग जन एक सारके मोहिमेन पोदवेन आनी पवित्रतायेन भरलोलो हो आमच्या भावाटाचो गूट वळखून आमचे त्रित्वेक देवाचें तोरपण आमी परगोटा. भोव पवित्र त्रित्वेची अस्मिताय आनी जिवीत मोगाचेर ताल्लोलें आसा. तिरेक देवाचे तेगाय जोणाचे सोयंबाचेर नियाळ करून आमचें जिवीत मोग पासाचें आनी बोरवोशाचें करून आयची दोबाचीक परब आमकां प्रेरणा दिता. हे मनांत दवरून आयच्या दोबाचीक परबेच्या समारंभाक विशय घेतला तो जावन आसा गूट भोव पवित्र त्रित्वेचो आपयता बोरवोशान वाट चलूंक सांगातीन. तर देवाची परजा कशी आमची भावाटाची यात्रा चलतना भोव पवित्र त्रित्वेच्या देखीवन जिविताची स्फूर्ती घेवन एकचारान आनी बोरवोशान फुडें चांड मारूंक ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानान भक्तीपणान आनी ल्हानवीकपणान मागुया. आनी मिसाचो आमकां फावो तो फूड मेळचे खातीर सुरवातेकूच देवाच्या फुड्यान आमी चुकल्या म्हूण ओळखून घेवया. सगळीं बरोबर म्हणुया. सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बागयो सदांच सांकवार मारीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां मुगसून आमकां सासणाचे जिविताक पावूं. आमेन.
पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू सोमी एकलोच तू पवित्र प्रार्थना. देवा बापा स्वताच्या शब्दाक आनी पवित्र करणाऱ्या आत्म्याक संवसारांत धाडून जो विचित गूट मनशांक उगडावप केलोय खरे भारतांत त्रित्वेची शासनीक महिमा ओळखून घेवंक हांचे पदवेच्या कन्यांनी तेगाय जाणांच्या एकवटान पोरनिपाट करूंक आमकां कृपा दी. आमचे सुमयाचे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सुमे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेत राजवट चलयता शासनाच्या शासनाक. आमेन. सुटकेच्या पुस्तका वेले वाचप. सर्वेस्परान फरमायलोले त्या प्रमाणे आपल्या हातांनी 2 फातरी घेवन मोइजेस भोव सकाळी दोंगरार चडलो. सर्वेस्पोर एका कुपाच्या रुपान देंवलो आनी मोइजेसाशी येवन उबो रावलो. मोइजेसान सर्वेस्पराचें नांव वाखाणलें. सर्वेस्पोर ताचे फुड्यान गेलो आनी उद्गारलो, सर्वेस्पोर सर्वेस्पोर, दोयाळ मोवाळ काळजाचो आनी सोंसणिकायेचो देव, बोलेपणाचो सागोर आनी भोव विस्वाशी. आनी मोइजेसान वेगीच साश्टांगी पडून ताका नमस्कार केलो आनी म्हळें, सर्वेस्परा, आतां हांव तुका मानवलां जाल्यार तूं आमच्या सांगाता राव म्हूण हांव मागतां. पोरजा खरेंच गोरविश्ट, पूण आमचीं खोटेपणां आनी आमचीं पातकां बोगोस आनी तुजें दायज कशें आमकां गे. सर्वेस्पराचें उतर, देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब गायन करून जातलो. मान आनी व्हडवीक तुका सासनाच्या सासनाक. मानाने व्हडवीक तुका शासनाच्या शासनाक. मानाने व्हडवीक तुका शासनाच्या शासनाक. सर्वेस्परा, आमच्या पुर्वजांच्या देवा, आमी तुजी स्तुती करता. मान आनी व्हडवीक तुका सासनाच्या सासनाक. तुजें वैभवी आनी पवित्र नांव व्हड जावं. मान आनी व्हडवीक तुका सासनाच्या सासनाक. जबाब, मानाने व्हडवीक तुका शासनाच्या शासनाक. तुजे पवित्र मोहिमेच्या मंदिरांत आमी तुजी स्तुती करता. सोकटा वयर मान आनी मोहिमा तुका सासनाच्या सासनाक. तुज्या राजाच्या शिवासनार आमी तुजी स्तुती करता. सोकटा वयर मान आनी मोहिमा तुका सासनाच्या सासनाक. जबाब, मान आनी व्हडवीक तुका तूं समदिराचो थाव घेताय आनी केरुबी वयर बसलाय. आमी तुजी स्तुती करता. सोकटा वयर मान आनी मोहिमा तुका सासनाच्या सासनाक. जबाब, अंतराळाच्या मळबार आमी तुजी स्तुती करता. सोकटा वयर मान आनी मोहिमा तुका सासनाच्या सासनाक. जबाब,
बागयोन पावलून कोरिंदकारांक बरयलोले दुसरे चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, कुशाल बरीच जायात, सोपून जायात, वचात, एकामेकाक उर्बा दियात, एका मोनाची जायात, शांतीन जियेयात आनी प्रितीचो आनी शांतीचो देव तुमचे सवें आसतलो. पवित उमो दिवन एकामेकाक नोमान करात. सगलीं भावार्थी तुमकां नोमान करतात. सोम्या, जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां सोमेस्तां सवें आसूं. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे फोडकार. उद्गार. सर्वेस्पराक जोय जोय. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जो आसा, जो आसलो आनी जो येतलो त्या देवाक. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. जिवा प्रमाणे शिव वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून निकोदेमाक म्हणलें, देवान आपले एकलेच पुताक दिलो, इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो. खरें संवसाराचेर कास्तीचें फर्माण मारूंक न्हय, पूण पुता वरवीं संवसाराचें तारण जावचे खातीर देवान पुताक संवसारांत धाडलो. जो कोण ताचे विस्वास ठेवता ताका कास्तीचें फर्माण ना, पूण जो कोण ताचे विस्वास ठेवना ताचे कास्तीचें फर्माण पडलेलें आसा, कित्याक ताणें देवाचे एकलेच पुताच्या नांवार भावार्थ दवरूंक ना. सुमयाचें शिव वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ भाव भयणीनो, भाग्योंत आगुस्तीन एक व्हडलो शास्त्री गोजमातीचो. व्हडलें ध्यान ताका गिन्यान दिल्लें. जायत्यो वस्तू ताका रोखड्योच समजताल्यो आनीक कसलेय गूठ तो लोकांक बरे भाशेन सांगतालो. पूण जेन्ना हो गूठ ट्रिनिटी, होली ट्रिनिटी, वन गॉड, 3 पर्सन, हो गूठ तो चिंतूंक पडलो आनी एका दिसाक प्रायेर वेता. आमी जाणा मायाच्या म्हयन्यान प्रायर वेताले हांव आदीं. उपरांत थंयसर खेळटाले हांव, धांवताले हांव, रेंत खेळटाले हांव, उदकांत खेळटाले हांव. हेच भाशेन ताच्या काळार तो प्रायर वेता आनी आखे प्रायर हे वटेन सावन ते वटेन पासय मारता आनी चिंतता ह्या गुटाचेर. एक देव, तीग जावन जोण, हें कशें जातलें? जोण एकलो देव, दुसरो जोण एकलो देव, तिसरो जोण एकलो देव आनी 3 जोण देव जाल्यार एक देव कसो जातलो? हाचेर तो नियाळ कोत्तालो. आनीक प्रायर पासय मारता आसतना ताका एक भुरगो दिश्टी पडलो. प्रायर खेळटालो तो भुरगो दिश्टी पडलो. हो भुरगो ताणें खोंड मारलो थंयसर
फोंड मारलो आनीक दोयऱ्याचें उदक कोटयेंत घालून ते फोंडांत घालतालो, फोंड मारलो थंयसर घालतालो. आनी तेन्ना बागेंत आगोस्तीन थंय पावलो. बाबा कितें कोत्ता तूं? ही कोटी घेवन आनी उदक दोयऱ्यांतलें काडून हे फोंडांत घालून कितें कोत्ता तूं? हांव दोयऱ्या सुकयतां. दोयऱ्या सुकयता इतलें उदक कोटी घेवन एका फोंडांत घालून सुकयता? होय. हें केन्नाय तरी काम जातलें. पूण तूं जें चिंतताय, एक देव तेग जावन इतलो काळ तूं चिंतताय, समजणी घेवंक सोदताय, केन्नाच तुका ताची समजणी मेवची ना. इज ए मिस्ट्री. गुट्ट आमचे धर्माचो गुट्ट. हें म्हणल्यार हो भुरगो नाच जालो म्हणटो जेजू तो ताका सांगूंक थंयसर येयलो, उदक सुकयतालो. आनी जेन्ना हो जबाब ताका दिलो बायगंत आगोस्तिनाक, नाच जालो. तर भयणांत बांदो, आयज आमी पवित्रितेची परब कोत्ता आनी हो एक गूट आमकां मिस्ट्री. म्हाका कूड आसा, जेन्ना हांव ल्हान भुरगो आसलो, म्हजी आवय आपणाच्या हांक्यान घेवन म्हाका शिकयताली. कितले देव? एक देव. कितले जण? ते एक जण. पयल्याचें नांव कितें? बाप. देव तो? ओय देव. दुसऱ्याचें नांव कितें? पूत. देव तो? ओय देव. तिसऱ्याचें नांव कितें? पवित्र आत्मो. देव तो? ओय. म्हणल्यार 3 देव जाले न्हय. हांव गोस पडटालो मागीर. ती सांगताली एक देव ते एक जण. हिंगा आनी कांयच एक्सप्लेनेशन ना. हें आमी म्हणल्या भाशेन बाय हार्ट करूंक जाय. एक देव ते एक जण. तर भयणान बांदो, आयज आमी ही परब कोत्ता आसतना जशें आमकां म्हणटा आदलो करार. आदले करारान पवित्रित्वेची खबर आमकां मेळना. होली ट्रिनिटी खबर कांयच मेळना आमकां. आनी आयज मोइजेस अशें म्हणटा आमकां, आपल्या हातांनी 2 फातरी घेवन भोव सकाळीं दोंगरार चडलो. सुरेस्पराका कुपाच्या रुपान देंवलो आनी मोइजेसाची येवन उबो रावलो. मोइजेसा सुरेस्पराचें नांव वाकाणलें. सुरेस्पर ताचे फुडें गेलो आनी उदगारलो. सर्वेस्पर दयाळ, मोवाळ काळजाचो आनी सोंसणिकायेचो देव, बोलेपणाचो सागर आनी भोव विस्वासी. उतरां जेन्ना मोइजेसाक गोमलें देव आपणाचें आहा म्हणून होच देव बाप ही उतरां म्हणटा. सर्वेस्पर दयाळ, मोवाळ काळजाचो, सोंसणिकायेचो, बोलेपणाचो सागर, भोव विस्वासी. हें म्हणटा भयणांत बांदो. हो देव आमचो काकुत्सा दयाळ. भयणांत बांदो. आनीक हें मोइजेसान आयकलें. आनी मोइजेसान आयकलें तेन्ना मोइजेस म्हणटा, शास्त्रांगी पडून ताका नमस्कार केलो आनी म्हणलें, सुरेस्परा, आतां हांव तुका मानवलां जाल्यार तूं आमचे संगात राव म्हूण हांव मागतां. पोरजा खरेंच गोरविस्त, पण आमचीं खोटेपणां आनी आमची पातकां बगोस तुजे दायज कशें आमकां घे. म्हणटच मोइजेस मागणें कोत्ता, हांव तुका मानवलां जाल्यार आमचेशी राव, आमकां मानून घे. आमची पोरजां आहा ती गोरविस्त, गोरबान भरलेली गोरविस्त. भयणांत बांदो, आमी जाणा इतलें देव कोत्तालो. जेन्ना हो रस्तो विचून काडलो ताका 40 वर्सांचो इजिप्तांत इस्रायलाक पावपाचो, फकत तांची परिक्षा करपाक, फकत तांची परिक्षा करपाक विचून काडलो. भयणांत बांदो. आनीक जितले पावटी वस्तू उणें जाताल्यो तितले पावटी मोइजेसाचेर आनी देवाचेर गुणगुणटालीं. आमकां हांगासर कित्याक काडल्या तुवें? थिंगा आमकां फोंड नासले, इजिप्तांत पुरपाक फोंड नासले. हिंगा कित्याक काडले आमकां? आमकां जेवण मेळना, खाण मेळना, पिवंक मेळना. कित्याक काडले आमकां?
आनी तेन्ना भिणांत बांदू सुरेशपूत ताका मानान धाडटा, सुरेशपुतां तोडपाक उदक दिता. गुणगुणप जावन आसा भावार्थ ना जावप, पूण कितें ना देवा लागीं माग. सायबा आमकां आयज जेवण ना, दी आमकां. सायबा आयज आमकां उदक ना, दी आमकां. सुरवेस्पर तसलो मोगाळ काकुत्सार पोरजेचें ताका पडलें, आपणाचेंय पोरजेचें ताका पडलें. तो सुरवेस्पर म्हणटा हांव काकुत्सारान दयाळ. दुसरें वाचप भाग्योंत पावलूची चीट. 9 कोरारांत आमकां पवित्रित्वेची खबर मेळटा. आदल्या कोरारांत पवित्रित्वेची खबर मेळना आमकां, 9 कोरारांत मेळटा. पयलोच आज गाब्रियल सायबणीशी येता तेन्ना नोमान मरे कृपेन बोरले सुरेस्वोच्या ताय आसा. नोमान कसलें जाय ती चिंतूंक पडली. देवाक तूं मानवली, तूं देवाची आवय जावची आसा. हें कशें घडटलें? हांवें आंकवारपण देवाक भेटयलां, कशें घडटलें? आनी तोच गाब्रियल सांगता पवित्र आत्मो. पवित्र आत्मो त्रित्वेचो तिसरो जण उगडापो कोता सायबिणीक. हें काम तो कोत्तलो, हें काम तो कोत्तलो. तेच भाशेन 9 कोरारांत आमकां मेळटा. सबार पावटी जेजू म्हणटा हांव आनी बाप एक. बापाची खबर सांगता, हांव आनी बाप एक. जो तो म्हाका कितें सांगता तितलेंय हांव करतां, केन्नाच हांव ताका ना म्हणिना. म्हणटच बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्म्याची खबर आमकां 9 कोरारांत मेळटा भिणांत बांदून. आनीक जेन्ना सीस जेजू लागीं मागतात, आमकां मागणें करून शिकय. आनी जेजू तांकां मागणें करून शिकयता. आमचे बापा शिकयता, बाप दाखयता तांकां. पयलो जण जेजू, दुसरो जण आनी पवित्र आत्म्याच्या आदारान हें मागणें करचें, तिसरो जण. हे भाशेन आमकां पवित्रित्वेची खबर आमकां 9 कोरारांत मेळटा भिणांत बांद. जेन्ना जेत्सेमानीच्या मोड्यान तो गेलो, निमणे दीस पावले ताजे, थंयसर मागणें कोत्ता, सायबा जाता जाल्यार हें पात्र पयस कर. म्हजी कुशी न्हय, तुजी कुशी जावं दी. बापाची कुशी जावं दी. हांव बापाचो मोग कोत्तां, कित्याक हांव ताचे कायदे सांबाळटां. बिस्तो मोग मोग म्हळ्यार जायना. हांव म्हजो आवयचो मोग कोत्तां, पूण आवय सांगता तें आयकना, आवयचो मोग जायना. हेच भाशेन हांव मोग मोग म्हणटा बापाचो, आनी बापाचो सांगता तें हांव आयकना, बापाचो मोग करिना. जेन्ना हांव मोग कोत्ता म्हणटा तेन्ना तो सांगता तें आयकता. हेच भाशेन भिणांत बांद. तर बाप पूत हें आमकां 9 कोरारांत मेळटा. जेन्ना जेचे वचपाचे दीस जाले, सर्गार वचपाचे दीस जाले, खंयची बरीत आहले आपोस खंयची बरीत आहले. कित्याक आमी आतां एकलेच पडटले. आनी जेजू म्हणटा हांव तुमकां अनाथ सांडचो ना, हांव पवित्र आत्म्यांक धाडटलो. अनाथ सांडचो ना तुमकां. तुमचे बराबर आसतलो हांव, पवित्र आत्म्या उदेशी आसतलो. हांव गेल्यार पवित्र आत्मो येतलो आनी तुमकां सगळें शिकयतलो. कितें हांवें शिकोवंक ना, शिकोवपाचें उरलां तें हांव शिकयतलो. आनी कितें हांवें शिकयलां तो तुमकां उगडास करतलो. म्हणटच पवित्र आत्म्याची खबर करता. पोतून पोतून पवित्र आत्म्याची खबर करता. तिसऱ्या जणांची खबर आमकां मेळटा. आनी जेन्ना भिणांत बांदो, जेन्ना सर्गार वेचो वेळ पावतोच, ते थंयसर दोगरार वेतात आनी थंयसर म्हणटा सगळे संवसाराक वसात आनी म्हजी बरो खबर परगटात आनी बावतीम दियात बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. पवित्र आत्म्याची खबर आमकां एक्ट्स ऑफ अपोस्टल्स 2 इतिहासांत मेळटा. आख्खें 2 इतिहास पवित्र आत्म्यान भरलेलो भिणांत बांदो. जे सिसांनी कितें केलें
पवित्र आत्म्याच्या आदारान केलें. पवित्र आत्म्याच्या आदारान पवित्र आत्मा तांचे देंवलो आनी काळजीदार जाले, उलोवंक लागले आनी गांवांनी गेले, आख्या संवसाराक गेले आनी हे भाशेन पवित्र आत्मो तांकां आदार दितालो. तर पवित्र रित्वेची खबर आमकां बापाची खबर आमकां आदले कोरारान मेळटा, पुताची खबर आमकां नवे कोरारान मेळटा आनी पवित्र आत्म्याची खबर आमकां दोर जाता इतिहासान मेळटा. So the first Old Testament belonged to God the Father, the New Testament belonged to God the Son, and this present age belongs to the Holy Spirit. भयणान बांदो, आमकां उदीक सोंपें करपाक इग्नेश देलोल आमकां सांगता, पवित्रित्वे म्हणटा एक म्युजिकल कॉर्ड. आमी कॉर्ड मारता, म्युजीक पडे कॉर्ड मारता. दो मी सोल 3 नोट्स पूण एक कॉर्ड जाता, एक कॉर्ड जाता आनी कॉर्ड जावन आसा म्हणल्या भाशेन बाप, पूत आनी पवित्र आत्मा. दुसरो कोण म्हणटा भयणान बांदो, सन. सूर्य आहा आपणाची किरणां धाडटा आनी किरणां उदेशी उजवाड आमकां पडटा. बाप जावन आसा सन, किरणां जावन आसा ते पूत आनी उजवाड जावन आसा पवित्र आत्मा. भयणान बांदो, तरे भाशेन आमकां समजून दिवंक वावुरतात, ते सगळे आमकां समजून दिवंक वावुरतात. तर आयज जेन्ना आमी पवित्र त्रिवेज परब करता, हें आमकां समजना पूण आमी स्वत मानता. खंयचेय मागणें आमी सुरू करता आसतना बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवें अशें म्हणून आमी सुरू करता. काबार करता आसतना महिमा बापाक, पुताक आनी पवित्र आत्म्याक म्हणून आमी काबार करता. संस्कार, हांव तुका बावतीन दिता बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवें. हे 3 जाणांचें नांव आमी काडटा. हांव तुजी पातकां तुका बक्षिता बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवें. संस्कारूय भयणान बांदो आमी पवित्र नांवान आमी दिता. तर आयज हे परब आमी करता, आमकां समजना तें कितें तें, पूण आमी प्रॅक्टिकली हें करता, सदांच आमी करता. आमी स्वत मानता आनी बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचे बराबर आहा म्हूण आमी स्वत मानता आनी मान दिता. उबी रावया, स्वत मानता म्हणुया. स्वत मानता देवाक, स्वर्ग आणि पृथ्वीच्या रचणारा आणि जेजू ख्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सौम्या, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गुरबी सांबाळलो, आमकां मरिताय जल्मलो, पोस बेताका ताणें खोस सोंसले, ताका खुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निखिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गार चडलो, सोर पदवीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंयतान जिव्या आनी मेल्ल्यांची मोजपी करूंक येतलो. स्वत मानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सुबेक, वक्ताचो एकतार, पातकाचे भोगसणे, कुडीचे जिवतपण, सासणाचे जिवीत. आमेन. गूट भोव पवित्र रितीचो आपयता बरवाशान वाट चलोवंक सांगाती. हो विशय आमच्या दोळ्या मुखार दवरून पवित्रीच्या कुटाचेर आमी नियाळ केला. तिचे आपोवणें स्विकारून बरवाशान सांगाती वाट चलोवंक आदार मागून थोडी मागणी आमी देवा मुखार दवरुया. पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी आपल्याक फावो जाल्लें आपोवणें देवाच्या मोगाचें देणें म्हूण स्विकारून आपले आपोवणेक सोंपता ते परी आपले मुन्यारपण चलोवंक आनी आपले पोरचेक त्रियेक देवाचे दोयाळ मोवाळ काळजाचे नीज उपकार ते जावंक पावूंक तांकां बापाचो बोल मागुया. तुझ्या
देशाचो आनी राजाचो खालबार चलयतल्या फुडाऱ्यांनी पक्षपात्याच्या आनी वेगळोचाराच्या मन सोडून निस्वार्थपणान आनी जापसालदारकेन प्रजेची सेवा करूंक आनी ओदीक करून दिन दुबळ्याची आनी भायरोल्याची निगा घेवंक तांकां बापाची कृपा मागुया. सगळ्या ख्रिस्ती कुटुंबांनी आणि समुदायांनी भोव पवित्रित्वेची देख आणि स्फूर्ती घेऊन मोगा एकवटाचे बांदपास ओदीक तीर गोट करूंक आनी अशें भोव पवित्रित्वेची जीव रुपकार ते जिवंक पावंक बापाचो उजवाड मागुया. बापाच्या संबंधान आणि पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जेजून हाडलोल्या तारणाचो बरवासो आनी संतोष समेस्त मनशांक ओदीक करूंक समाजाची देख कश्टवल्यांक पावंक आमा समेस्ताक बापाचो आदार मागुया. मोकाळ बापा पवित्र आत्म्या उद्देशीं जे पुता जेजूक तुवें संवसारान धाडलोय आनी पवित्र आत्रेचो गूट उगडाप केलोय. जे गुटाची ओळख दिसान दीस कोलावंक तूं आपयताय ते बरवाशाचे वाटेन सांगाती चलून तुमकां तेगाय जाणांक वंदन उनोद मान आनी वाखाणणी दिवंक जे कृपेच्या देण्यान आमकां बरो मागता क्रिस्ता आमच्या स्म्या वरवीं. आमेन. भेटून एक गीत घेऊया. C43 पेज नंबर 46. C43.
म्हजे भाव भयणींनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवापाक मानता असलें जा म्हण मागुया. हे हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी एक्के पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्परा आमचे देवा, जेन्नाक उलो मारून तुका भेटयता ते आमचे शिवेची दाळां पवित्र कर आनी तांचे वरी आमीच तुका सासनाक मागतात मानता तसलें बलिदान जावंक निर्मी क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. तुमची काळजां उबारात. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारताव. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फाव. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदारा आनी सासनाचे देवा, सर काडे आनी सताय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. एकलेच जणीत पुता आनी पवित्र आत्म्या बराबर तूं एकूच देव एकूच सर्वेस्पोर, पूण तुमी एकूच देव आसतना एकूच जण न्हय, भोगोर एकूच देवाक सैमाचे ते एक जण. तुवें उगडावपा केल्लो दाखयलो हो तो मोहिमेचो गूट तीर भावार्थान सत मानता पुताचे तशेंच पवित्र आत्म्याचे तीच अंतन नासली महिमा काल तेपणे वळखता. खोऱ्या आनी सासना देवा एकल्या जणांचो विशेश गूण आनी तेगाचे एकूच सैम आनी संसारकी महिमा वंदून तुका आमी आराधन करता. हें वाकाणून देवदूत आनी बा देवदूत केरोबी आनी सेराफी एकाच तड्यान जे किर्तन तांबन आसतना दिसाचे दिसाक गायतात. Sorbesporace navi, yetato subagi, Hosanna, utsorgi. सर्वेस्परा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. देखून दोळा पणजे पवित्र आत्म्याक धाडून ही दानां पवित्र आमी मागता, जावं ती आमकां आमचे सिमेज क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कोश मारोंक सोसूंक आप कुशीन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो आनी आपल्या शिश्यांक दिलो म्हणून हो तुमी समेस घेयात आनी कयात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोची. तेच बपोरी जेवण जातोस ताणें कास घेतली, तुका दिनवासून ते आपल्या शिश्यांक दिली म्हणून तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सास्तीक कोराचें रगत, पातकाचें बोगसण मेळच्याक तुमचे पासत आनी साबारां पासत तें वारोतेलें हें म्हजे उगडासा करात. भावार्थाचो गूर. सोम्या, तुझे मरण आमी समोरता आनी तू परत येसोर तुझे पूर्ण जीवनपण परगटाव. देखून सर्वेस्परास क्रिस्ताच्या मरणाचे आनी पुनर्जीवनपणाचे उगडासाक आमी तुका जिविताचो आनी सळूंच कास भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फोग केलें देखून आमी तुका दिनवासता. क्रिस्ताची कुडीन रोगतान वांटो घेतले आमकां पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी काल तिकायेन मागता.
सर्वेस्पराखे प्रितमेचे विस्तारलोले तुझे पयस सोबेचो उगडास कर अशें लियो आमच्या बागयोन बापा फिलिप नेरे आमच्या गोवणी बापा आदार बिस्म सिमाव आनी सगल्या संस्कारनी घेतलेल्या बरोबर तिका प्रिती मोगान संपूर्ण कर. तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या बरवशान अंतरून गेल्यात त्या सगल्या आमच्या बाबा भयणीचो उगडास कर. किरीत भाशेन आमचो पदविगार फादर बॉलमॅक्साचो आमी उगडास करता. तुजे काकुतीन अंतरलेल्या समेस्तांक तुज्या मुखा मोडाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची काकलूत कर म्हूण आमी मागता. तशें बागयूं तांकवार मारी देवाची माये संगती बागयूं जुजे तिचो पोती बागयूं धर्मदुतान सोर काडी तुका मानवल्यान ते सगल्या सांता भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितान आमकां वांटो दी आनी तांचे सांगाता तुका वाखाणूंक आनी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताचे सांगात आनी ताचे ताय पवित्र आत्म्याचे एकवणान देवा पदवेदार बापा सुरमान आनी मोहिमा तुका शासनाच्या शासना. म्हज्या ल्हान कितेंय तुमी बापा लागीं मागशात जाल्यार बाप तुमकां दितलो. जेजू हो जोण दुसरो बापाक दाखयता, बापाक बोग दाखयता. आनी आमचे मदें हो संबंद आहा, एकूट आहा. आनी हो एकूट आमचे सगळे आजचो म्हणून मागून ह्या वेळार आमी सगळीं आमच्या काळजांत कोणाचो राग आहा तो पयस करून आमचे आपा म्हणुया. आमचे बाबा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्याक बक्षितांव. तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां दायले पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दयाकळ युता सवस काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरणराज जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बरवाशान अवतरेकतले आमकां तुदार काकुती सर पातकांतली सुटोय आनी सर आकातांतली वाडटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सुमेज क्रिस्तान दवता म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पयसुबेचे बाळ ते दीस घाल आनी कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवडान सांबाळ. जो शेत आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. पळयात द्या शेळी संवसाराचें पाप काडटी. शेळीचे जेवणाक आपयल्या ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना पूण एक उतर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली. कुमण्यावा वेळार गीत घेवया. D13 पेज नंबर 54. D13. आत्मीक कुमयाव खातीर मागणें.
मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू तूं भोव पवित संस्कारां तूं भोव पवित संस्कारां हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता हांव सोत मानता सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता आशेता हे घडयेक एक घडये तुका हांव तुका हांव संस्कारांत घेवन संस्कारांत घेवन शोकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजान ये तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजू आसा म्हूण समजू हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आखीच तुका एकपडटा तुका एकवडटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन आमेन जेजू बऱ्या गोळ्या जेजू स्वादी गोळ्या सोडिता तूं देवलो सोडून म्हाका बळे हांव दिशेनी तुका चुकोन गेली तुजे दायबोर म्हाका पयस सोडूंक सोदनाका पळय हांव दिशेनी तुका चुकोन गेली तुजे दायबोर म्हाका पयस सोडूंक सोदनाका जेजू स्वादी मोगा सांडो हांवें तुका हें कोणा वाटोवली पिसाय बोडा दाती पाटी म्हाका पळय गायांत म्हाका लिपय नानोय पवित्र रोगदान दवर सदांच काळजान पाटी म्हाका पळय गायांत म्हाका लिपय नानोय पवित्र रोगदान दवर सदांच काळजान जेजू सोसुंदोरा ओतुलो पोतारा सूर्या बोन पोचोली monga mon soruchi bokshi tsuki somes kortu amka gurpes zato zeroi kaba sasus misis ora bokshi tsuki somes kortu amka gurpes zato zeroi kaba sasnak supli sorga Jesu boria golia Jesu swadi gloria sorgi tanto dello sodu nakailoi pole hav disheli tuka chukon geli tuje daivor maka
प्रार्थूया. सर्वेस्पर आमचे देवा, हे संस्कार आमी घेतिल्लो वांटो आनी सासणी पवित्रीत वेताय आमी तिचे तुटून आसल्या एकवटाताय आनी उचारलो भावार्थ आमकां कोडे आत्म्याची भलायकी दिवं क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. बसूया. गेल्ल्या इतरा कलेक्शन जालां 24,620 रुपया. येता तो आयतार तेच्या बोकुडी रोगताची दबाजीक परब. इगोजींत एकूच मीस आसतलें 7 वरांचेर. मांडावळ कोरी सांत आंतोनी समुदाय जिना. पवित्र संस्काराक बोजोण एडोरेशन बुधवारा दीस सकाळीं 6:30 वरांचेर. शुक्रार दीस सकाळीं 6:30 वरांचेर. सोनवारा दिसा इगोजींत इंग्लिजींत मीस जातालें आनी दाबोली मीस जातालें 6:30 वरांचेर. कोंकणीन हें मीस जातचें ना. बागेवंत आंतोनी त्रेजेन सदांच 5:30 वरांचेर तेस उपरांत मीस. जे शेवादोर कुर्सांत वांटो घेवंक सोदतात आमचे डिनेरीन जातलो. मुरगांव दिनेरी आमकां सांगचें. जे दोतोन शिकूंक सोदता कोणूच जाल्यार ताणें आमकां नां दिवची. आमची दोतोन सुरू जातली 14 जुन्याच्या 8:30 वरांचेर मिसाचेर भुरग्यांचें मीस जातलें. आमचो नेवो उपाधिकार फाल्यां येता फादर कामील डायस. फाल्यां सांजे 4:30 वरांचेर तो चार्ज घेतलो. हांव मागतां जे आमची बोकरून चिखलेकारां आहा ताणें येवपाक ताका म्हणल्या भाशेन वेलकम दिवपाक, येवकार दिवपाक आनी सेरिमॉनीक वांटो घेवपाक. 3 तारखेर जुन्याच्या मिसा 7 वरांचेर पयल्या वर्साचें शार्लेस गोमिसाच्या ओतम्याक. सदांच आमची हांगासर कुमसारां आसतलीं सांजे 5 वरांचेर. वयर कोपेलांत पाद्री आसतलो कुमसार करपाक. जेन्ना आमी हांगासर येता हें बरें नयन बरे भाशेन करपाक कुमसारूय केल्या बरें भयणान भावांदो. आनी आमच्या लागीं पाद्री आहात सांजे 5 वरांचेर. ते वयर कोपेलांत कुमसाराक बसतले. कोणा तर खुशी आहा वाचप करपाक आमकां हांगासर आमची वॉलंटियर आहात ऑफिसांत तांचे लागीं नांव दिवचें. नेल्सी ताचें नांव दिवचें 2 दीस आदीं पूण नांव दिवचें. कोण वाचपी करपी ना जाल्यार बायलो आमी हें वाचप समुदायाक दितले. कोणा तर फुलां स्पॉन्सर करूंक जाय जावं भेटवणेक आनीक तांणी हाडून ऑफिसांत दिवची. जीं हांगासर येतात तीं येवन बसचें. हांगासर भोंवचें न्हय, हांगासर येवन बसचें कोदेलांचेर. आनी रस्त्यांचेर उबें रावचें न्हय. आमचे वॉलंटियर्स आहा तुमकां सांगपाक मोटरां हूंय दवरपाक, स्कुटर हूंय दवरपाक, खंयचें वचपाक वॉलंटियर्स आहा वयज आमचे. आमचें भायर सरप मेन एंट्रन्स आहा त्या वाटेनूच भायर सरतलें आनी 2 लायनी करून आमी भायर सरतले. आमी मिसां मेल्ल्यांकूय आमी घेतल्या. ही मिसां हांगासर म्हणची ना आमी दुसरे कडेन म्हणटल्या. पूण कोणा दिवंक सोदता ताणें दिवची. आतां भायर सरता आसतना स्टेजा वाटेन 2 लायनी करून भायर सरचें. उबी रावया आनी निमणो आशिर्वाद घेवया.
सर्वेस्पोर तुमचे सव्य आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचात मी संपलें. देवाचे उपकार. सांत आंतोनीक मागणें. नोमान तुका सांत आंतोन नमान तुका सांत आंतोन तूं व्हरतो थाय तूं व्हरतो थंय फूल निर्मलाचें फूल निर्मळाचें आनी आनी आनंद क्रिस्तांवपणाचो क्रिस्तांवपणाचो हांव तुका मानतां मानता जाणटिकायेच्या जाणटिकायेच्या आनी आनी देवमोगाच्या बोडव्या बोडव्या आनी आनी कुशाल बरी जाता इतल्या देण्यांनी देवान तुका बोल्ला दिवन भोव खालतेपण काकूत आनी मिलाग्री करचे देणे व्हडा बरवाशान आनी खालतेपणान हांव तुजे लागीं मागतां विनंती कोर म्हूण ह्या किरकोळा पातक्या पासून जो एका आकांताच्या वेळार तुजे लागीं मागता. मागता त्या मोगापासून मिनन जेजूच्या जो तुवें केलोय इतले पावटी तो तुज्या हातार खेळटा आसतना एक कोणती सांपडलेल्याच्या आदाराक तूं वळखताय कितली म्हाका गरज ती या देण्याची जे तुझे वरवीं मागता. पवित्र सोबेच्या सोर मुखेल्यान कुटुंबाच्या दर एका वांगड्याक तुका समर्पिता. तांकां तूं राख आनी सांबाळ. म्हज्या कुटुंबाच्या दर एका वांगड्याक बरे भलायकी सांबाळ. म्हजो दिसपटो ग्रास दी. म्हज्या वावराचो फोळ म्हाका मेळू. सोर पिडेस्तां आनी कश्टावतल्या तूं आसरो जा. काम नाशिल्ल्या तरणाट्यांक बरें काम आनी फुडार फावो कर. भुरग्याचे देणे नाशिल्ल्या काजारी जोड्या तें देणे फावो कर. सोर भुरग्यांक भावार्थान वाडूंक तुजी मोजत लाव. म्हज्या पातकाची खोरी दूख आनी देवाचो म्हज्या पेल्याचो व्हरतो मोग म्हाका जोडून दी. आनी अशें हे जिणेन विश्वासान सोम्याची साखरी करू. तुज्या सांगाता सासनाच्या बापाक वाकाणू ताका बगू आनी आशीर्वादीत करून स्वर्गा राज्यांत म्हाका पावय. अशें जावं. पिडेस्तां पासत मागणें आनी आशिर्वाद. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. सोम्याचे नावीन आमचो आदार ताणें स्वर्ग आनी संवसार रचला. ए सोम्या जेजू क्रिस्ता सांत आंतोनीक सोर पिडेस्तांक आनी निर्गोट्यांक सांबाळ.
करूंक आनी भलायकी लाभूंक प्रार्थना करून आमकां तुवें दिलोय. ताचे मजतीन कुडीची, ओतम्याची आनी मोतीची पिडेंत कोश्टतोल्याच्या तुज्या चाकोनीचेर तुजी दोळ्यार दिश्ट घाल आनी तुवें रोचिल्ल्या ओतम्याक ऊब दिवन जिवा बरीत कोर. अशें आमी आमच्या कोश्टांतले नितोळ जावन बेगीनच तुज्या दयेन भलायकी दवरच्याक पावूं क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवें आसूं, तुमकां राखूं तुमचे भितर आसूं, तुमकां सांबाळूं तुमच्या मुखल्यान आसूं, तुमकां वाट दाखोवं तुमच्या फाटल्यान आसूं, तुमची जतन करून तुमचे वयर आसूं आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवें आसूं. सोरपयता देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. शेवटाक गीत घेऊया. U25 पेज नंबर 243. U25. Ave